हांव आज सांजचो 7:30 सुमार आमची मिटींग आसली शिवसेनेची नानोड्या ती केली बी आनी हांव 8:30 सुमार घरा पावलो शिरगांवा. हांव पार्किंग करता गड्ड्याचे फाटले आमच्या पळय ओपन स्पेस थंय हांवें गाडी पार्क केली. गाडी पार्क करतकूच गाडयेक हांवें लॉक बी केलें आनी रोखडोच कोणाचो फोन येयलो गिरीश गांवकर म्हणटा पळय तेजो. थंय म्हणलें कितें जालां तर हेजे कडेन उलय म्हणटा. पूण हांव उलय जाल्यार थंय प्रज्योत गांवकरान फोन घेतलो आनी म्हाका नाका तसल्यो गाळी दिल्यो आनी म्हणून घरा कडेन यो तुका कितें ती शिकयता. हांवें फोन कट केलो घरा कडेन यो जाल्यार हो तेजे कडेन पिस्तूल आसलेलो आनी ते घेवन तूं नाचो म्हणून हांवें त्या पिस्तूलाक हात लायलो. तितल्यान दोगूय जाण झटापट जाले थंयसर. हांवें थंयसून कितें केलें हो म्हाजेर मारतलो म्हणून हांव तसोच भायर सरलो रस्त्याचेर. तितल्यान एकटो कोण स्कुटीन वयतालो ताका हांवें हात केलो मातसो आपल्या देवळा कडेन वयता हांव. तेणें घेतलो म्हाका आनी ताका मातसो म्हणलें म्हाका बिचोले सोड. तो कोण तो म्हाका खबर ना. हांवें ताका विचारूंक तेणें हाडून बिचोले सोडलो आनी बिचोले हांवें कंप्लेन दिली. तेज्या पयलीं येता आसतना हांवें बायलेक कितें सांगलें आमचें दार सदांच बंद आसता ती एकटीच आसता घरा कडेन. दार बंद आसलें म्हणटकूच तिका हांवें फोन केलो कितें जालां तर तो म्हणलो वदळच्यान गाळी मारता कितें करता. हांवें म्हणलें तूं एक काम कर तूं म्हटलें फुडल्यान दार उक्तें करूं ना तूं फाटल्या दारांसून म्हटलें फाटल्यान वच म्हटलें तूं हांव पळयता कितें तें म्हटलें. आनी मागीर आमी जेन्ना पळय पुलीस हांव येयलो हांगा कंप्लेन हें केली रजिस्टर न्हू तांकां सांगलें अशें अशें आहा म्हणून. तांकां घेवन गेलो हांव. थंय वच जाल्यार दार मोडलेले असले लॉक बी फोडलेले असले आनी थंयसर 2-3 बुलेटी मारलेली असली. त्यो सगळे इन्स्पेक्शन सगळे हें केलां तेंच्यांनी. दार बी फोडून सगळे उक्ते हाडटा. पण कारण बी अशें कितें कारण कांयच ना आमचें कांयच ना तशें. आमचें कांयच ना पण गन घेवन न्हू. गन असले ते पळय ते बुलेट बी सगळे असली थंय तांबडी बुलेट बी. पण कोण इंजर्ड बी जाला तुमचो. ना तसो कोण इंजर्ड जाला. घरान तेणी मारले गुयो. हय गुयो मारले. आनी समज जर तशें दार उक्ते आसले कितें जाल्यार तो सगळे आनी हांव जर थंय आनी 5 मिनटां रावला न्हू तो म्हाजेरूय हें करतलो आहलो. आतां कितें आहा की म्हाका ह्या गोश्टीचेर भंय आहा म्हाका केन्नाय कितें जावं शकता तेन्ना सरकारान हेजेर विचार करचो पुलिशेन आनी म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. भिंतीक लागले न्ही ते. भिंतीक लागलेले आहा सगळे फोटो मारलेले तेंच्यानी.